नमस्कार सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयचो विशय वेळ. रॉक बाबान आमकां दिल्लो मनान धरून एक इंग्लीश म्हणणी तुमकां सांगता. अ स्टीच इन टायम सेव्स नायन. आनी तुमच्या मुखार सादर करता म्हजी कविता वेळ. तर आयकात म्हजी कविता वेळ. वेळ म्हज्या फाटल्यान धांवता वो हांव वेळा फाटल्यान धांवता. वेळ कोणाकूच रावना अशें म्हणटा, पूण आमी त्यो त्यो वस्तू करूंक त्या त्या वेळाक रावता. त्यो त्यो वस्तू करूंक त्या त्या वेळाक रावता. खंयच्या वेळार कितें जातलें तें आमच्यान सांगूंक जायना. वेळा भायर जेवंक खावंक जायना. वेळा भायर न्हिदपाचें तर बिलकूल ना. वेळ धांवता तो तुज्यान आनी म्हज्यान धरूंक जायना. तुज्यान आनी म्हज्यान धरूंक जायना. भुरग्यापणांत आमकां जाय तो वेळ आसलो. इस्कॉलाकतान घरा येवन खेळोंक वेळ आसलो. शिवण सूत शिवंक रेडिओ आयकूंक वेळ आसलो. शामाय शापायच्यो काणयो आयकूंक वेळ आसलो. वेळूच वेळ आसलो. वेळूच वेळ आसलो. उपरांत टीव्ही घरांत भितर सरली. वेळाची आपुरबाय अदीक वाडली. कशी? वेळा वेळार सिरियलां येता ती पळोवंक लागली. तेर सामोरी करपाची सोडून दिली. तेर सामोरी करपाची सोडून दिली. उपरांत मोबायल आयलो. कितलो सोंपो आमचो वावर केलो. लोक चिटी बरोवपाचो बंद जालो. पयसुल्ल्या देसान आसलेल्याचो आवाज कानार सादूंक लागलो. व्हिडियो कॉल करून पळय रूपकार आनी राव हुस्क्या मेकळो. आनी राव हुस्क्या मेकळो. कशे दीस म्हयने वर्सां सरोन गेलीं गमलें ना. वेळा फुडें आमचें कांयच चलना. केन्नाच वेळ धांवलो चलत कित्याक गेलो ना. वेळा फाटल्यान धांवता धांवता पिराय वाडत गेली. कांयच सजमलें ना. कांयच सजमलें ना. देव बरें करूं. सजमता सगल्यांक तुमकां म्हजी कविता आवडली म्हण. कोंकणी उलय, लंडन फुलय. आवाज रेडिओ 99.8 FM, सावथहॅम्पटन, UK. मोग आसली.